टीव्ही। नमस्कार, टी टाइम बुलेटिनात येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। पर्यावरण संवेदनशील तळ्यान शेत करप ही गुन्यांवकारी घडणूक। जैव विविधतायेचेर जावं येता परिणाम, दोशींचेर पोलीस कारवाय करतले, सांताक्रूज पंचायतीन दिल्या शिटकावणी। पणजे बाटले हांगच्या सरकारी क्वार्टर्सान मध्यान राती जालो सिलिंडर ब्लास्ट। नशीब बरें म्हूण 4 जाण साल्वार। कार्या मोड्डी कुडचडे वाठारांत अनिता फर्नांडीस हिणे इमारती वेल्यान मारली उडी। कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडल्या दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटलांत। फुडलो तपास सुरू। बेकायदेशीर रेंव वाहतूक करून येतन वाळपय पुलिसांनी परये 70 चॅक पोस्टार 2 जाणांक केले अटक। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास वाळपय पुलीस करतात। मडगांव होलसेल मार्केटांतले हळशीक उदक सेरावलीच्या शेतांनी पाविल्ल्यान पिकावळीचेर हावळ, शेतकाऱ्यांक हुस्को। मायणा कुट्टेरीच्या बायलांचे बुरशे फोटो व्हायरल करपी मंचांचेर आलेक्स रेजिनाल्ड आनी थळाव्या लोकांनी पुलीस कागाळ केली नोंद। गुन्यांवकारांचेर कडक कारवाय करची थळाव्यांची मागणी। आता खबरो विस्तारांत। पणजे बाटले हांगा सरकारी क्वार्टर्सान मंगळारा मध्यान राती सिलिंडर ब्लास्ट जावपाची घडणूक घडली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या रुमांत रावपी फॅमिलींतल्या 2 भुरग्यांचो जीव नशीब बरें म्हूण साल्वार जाला। मजगती घडणुके वेळार तांचे पालक भायर आशिल्ले अशें कळटा। सिलिंडर ब्लास्टाच्यो घडणुक्यो हालींसराक गोंयांत वाडिल्ल्याचें चित्र फाटल्या कांय दिसां सावन पळोवपाक मेळटा। कार्या मोड्डी कुडचडे वाठारांत अनिता फर्नांडीस वय 54 ह्या बायलेन इमारती वेल्यान उडी मारली। ही घडणूक मंगळारा सकाळी 6:30 वरांचेर घडली। अनिता फर्नांडीस उगे सांग्यार सरकारी शाळेंत शिक्षिका म्हणून काम करताली। ह्या घडणुके उपरांत तिची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडल्या। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास कुडचडे पुलीस करतात। हांव आसा कार्या मोड्डी कुडचडे हांगा आनी आयज सकाळी 6:30 वरांचेर एक इन्सिडंट आयकोपाक येयलो की एक अनिता फर्नांडीस जी रेजिडेंट आसा कार्या मोड्डी कुडचडे ह्या भागांतली आनी ह्या फाटल्यान पळोवंक शकता हे बिल्डिंगेर ती रावताली आनी थंयच्यान खंय तरी ती जंप घेवन आयज तिका मरण येयल्लें आसा। आनी मुख्य कारण अजुनूय जंप कित्याक केला हेजें अजून कळना, पूण तिका मरण येयल्ल्या कारणान तिची जी बॉडी आसा ती सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडलेली आसा आनी जे कुडचडे पोलीस स्टेशन आसा ते फुडलो जो इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सतरकर। बेकायदेशीर रेंव काडपाचे सत्र चालूच, कारवाय करून लेगीत भिनात। सोमारा कुडाळ महाराष्ट्र सावन बेकायदेशीर रेंव वाहतूक करून गोंयांत येवपी टिप्पर ट्रकांक परये 70 चॅक पोस्टार आडयले। ह्या प्रकरणात वाळपय पुलिसांनी 2 जाणांक अटक केल्या, तशेंच 2 टिप्पर ट्रक वाळपय पुलिसांनी जप्त केला। ह्या ट्रकवाल्यांकडेन रेंव काडपाचे बी कसलेच कायदेशीर परवाने ना। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास वाळपय पुलीस करतात। बेकायदेशीर रिती वाहतूक केल्या प्रकरणात वाळपय पोलिसांनी 2 मनशांक अटक केलेली आसा। ह्या प्रकरणाची सविस्तर माहिती अशी की
कुडाळ महाराष्ट्र हांगासून 2 ट्रक रेती वाहतूक करून येताले तेन्ना पर्ये सत्तरी हांगासर चेक पोस्टाचेर पोलिसांनी त्यांची तपासणी केली तेन्ना तेंचे कडेन खंयचीच परवानगी नासलेली आनी ती बेकायदेशीर आसलेली. तेका लागून वाळवे पोलिसांनी धडक कारवाई करत ते दोन्ही ट्रक आनी जे ड्रायव्हर आसलेले तांकां ताब्यात घेतलेले आसा. ह्या प्रकरणात विजय कुमार आणि सोयब शेख हे दोगा जाणां कुडाळ महाराष्ट्राचे हांकां अटक केलेली आसा. ह्या प्रकरणाची चौकशी वाळवे पोलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर आणि उप अधीक्षक सागर एकोसकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली विराग पवार फुडलो तपास करीत आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. मडगांव होलसेल मार्केटांतले हळशीक उदक सेरावलेच्या शेतांनी पाविल्ल्यान पिकावळीचेर हावळ आयला. ह्या पिकावळीच्या हंगामान शेत रोवपाचे कशे असो प्रश्न सेरावलेच्या शेतकारांक पडला. सेरावलेच्या शेतकऱ्यांक फाटल्या वर्सा सावन हळशिकावणें उदक शेतांनी शिरून पिकावळ पेड्ड्यार जावपाचो धोको उप्रासता. मडगांव होलसेल मार्केटांतल्यान हे गटाराचें उदक शेतांनी शिरून पिकावळ पेड्ड्यार जाता. एका तेंपार पिवपा खातीर लेगीत वापरात येवपी हे उदकाचो जागो आतां गटाराच्या उदकान घेतला आनी सेरावलेच्या शेतकऱ्यांचेर हावळ आयला. ही आमची स्वात आसा सेरावली पाठो. आमी जायते शेतकामती एकठांय जावन ग्रुप करून आमी रोयता आनी लास्ट इयर आमकां ह्या शेताचेर खूब परिणाम जालो. जेन्ना ती स्वीच गेट घातली होलसेल फीश मार्केट ताचें उदक धोरून व्हरून हे आमच्या शेतांत भितर सरलें आनी हें उदक इतुलें हळशिकेचें आहा. म्हाका दिसता तें 2-3 कोणी थंय स्वीच वॉटर भितर येता न्हंयत. हे आदीं आमचे भुरगे शेतां गोरवां घेवन येता ते उदक पिताले खुरीस करून. पूण आतां इतलें वायट आहा. आतां सुद्दां जस्ट फ्यू वीक्स अगो उदक जेन्ना न्हंयत आडायल्लें तेन्ना हें स्वेज वॉटर ताचो इफेक्ट इन्क्रीज जाला आनी जें नुस्तें आहलें तें फोफडेन मेलां तितून जावं तिगूर आनी धाडी. जेन्ना लास्ट इयर हें बंद केलें आनी शेतां जें उदक पावलें तेन्ना वास येतालो उदकाचो खूब आनी रातचो चड वास येतालो आनी एक भाशेची जोवारूय बीन जाल्ली. गोरवां तें उदक मातूय बीन पिना आनी जे सुवातेर तें उदक पावलां ती तोंड पसून आयना इतलो तेजो इम्पॅक्ट आहा. Our Sarauli is known for the highest water harvesting body in Goa. आणि आमी फ्रेश वॉटर फिशाक बीन जायते फेमस आहा. जेन्ना आमचे हें उदक वायट उदक जरी तरी पोल्युटेड वॉटर आमचे वॉटर बॉडीन जी धाकटी टोडी आहा आनी आदल्याची टोडी आहा तितून उदक पावलें जाल्यार हें उदक पिड्या जातलें आनी फिशी बीन जायती आतां कमी जाल्या. दुसरो पॉयंट आहा तो WRDन जेन्ना रिवर साल डिसिल्ड केल्या जेन्ना उस्पिल्या ती आमची हाडवां म्हण आशिल्लें उदक न्हंयत पुतून पावपाची ती बीन पळय नासतना बंद केल्या जी मेजर आशिल्लीं ती पसून. आनी तेजो हे पाटी इतू इम्पॅक्ट जाला की एक कोडी बरो व्हडलो मोर दॅन 100 मिटर्स अरावंड 200 मिटर्स तेजो कुडको गेला आनी तेजो शेताचोय बी कुडको गेला आनी झाडांय बीन उठोवन गेल्या. आनी ही एरिया जी पळय दिसता ती जायत्या व्हडल्या रुखान बोलो आसली ती झाडां अपरूट केले उठायलें सगळीं आनी तेका लागून आनी मार बसला रिवर सालाचे. सो मुगे एक कांचन मोठो वॉटर पोल्यूट जालो कडेन आहा ते आमगे खेती भितर सर जाल्यार तेच इम्पॅक्ट आमगे पांयां बसून जाला. जे शेतकार वयता तांकां बारीक बारीक पुडी येता आनी भिता आमगे शेतकार. आनी आतां आमी चड भिले की लास्ट इयर जालो तो इम्पॅक्ट आजी हेय वर्सां जायत आनी आमगे शेत आमकां रोवपाक बंद पडीत आमची खूब भिरांत येयल्या. हाचेर योग्य उपाय काडपाक WRD खात्याक कळोवचे अशी मागणी शेतकऱ्यांनी कितलेशाच फावट थळाव्या पंचायतीक केल्ली. आपलो सैम वाटावतलो तेन्नाच आमचे पोट भरपाक पावतले अशें शेतकऱ्यांचें म्हणणें. आमी कितले फावटी पंचायतीक बीन कंप्लेन केलें की WRD मातशें आपयन आनी तेजें इन्स्पेक्शन करून सारके आउटलेट आहा पळय त्यो सारक्यो सांबाळपाक झाडां आहा ती सारकी सांबाळपाक हे भाशेन इकॉलॉजी पेडा जावप म्हणजे आमचें पोट मरप आनी आख्खे गांवां परिणाम जावप. बिकॉज गौरांग प्रभू मणकर्णेकार सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बायलांचे बुरशे फोटो व्हायरल करपी तशेंच एकामेकां मदीं वाद पेटोवन केस्तांवां काडपी एका मंचाचेर मायणा कुट्टरीच्या लोकांनी कागाळ नोंद केल्या. सोमारा राती थळावो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांच्या अध्यक्षताये खाला लोकांनी एकठांय येवन पुलिशेन ही FIR नोंद केली. जाल्यार ह्या गुन्यांवकारांक एक राजकीय मनीस तेंको दिता असोय आरोप आलेक्सान केला. आज पुलीस स्टेशन आज येईल ना हे कामा लागून जायत पाटी येयला पण आमी पब्लीक केला आज तूं मेळ्ळे आनी म्हाका बरें जालें. वॉट इज हॅपन इज एकलो नांव दिवप आसतना म्हजी तियात्र पासून काडली ताणें तियात्र काडटा आसतना कॅरेक्टर एसेसिनेशन इवन फॅमिलीचेर वी आर पॉलिटिशियन्स वी हॅव नो प्रॉब्लेम. वेन यू आर इन पॉलिटिक्स यू हॅव टू बी रेडी फॉर एनीथींग
बट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार हेगे फॅमिलीन हेगे भावागे बायले आनी दुसरे भावाक फोटो मॉर्फायन करप आनी न्यूड पिक्चर घालप ते दाखोवपा देखून वीट येता एक काडप आनी हेगे कोणा भयणीको बरो आहा म्हणटा न्यूड पिक्चर काडप कोण आनी कोणाको सोडोवप फाटल्या एक आनी कितें करप एक काडप हेगे तोंड काडप आनी कितें करप मुगे हेगे फोटो आनी मुगे फोटो घालप कोण आनी कित्याचेर हेगे फॅमिलीन डिस्पोट डिफिटेड कॅन फ्रॉम सालसेत मोस्ट useless, unwanted and dirty politician. A disgrace to Goa. Today I can speak because we have got evidence we can speak. Disgrace to Goa made the politician across South Andhra. This fellow is after even in spite of Chief Minister didn't listen. Chief Minister said take action and based on Chief Minister he was arrested. म्हणजे त्याका पोदी जोय see his audacity. तो सांगता ही इज टेलिंग द पुलीस आपणाचे कंप्लेन केल्या आपणा भितर आपणाक एविडन्स आसता आपणा त्रास करता आपणा अरेस्ट केलो ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स आय ऑलवेज बिलीव. उगे सांगे वाठारांत तुळशी लग्ना उपरांत तिसरे दिसा सांग्यार 5 गांव वांगडा येवन हेमाड आनी सिद्धेश्वर देवस्थाना कडेन सवाशीण बायलो जोडी पेटयतात. पळयात ह्या लोकांनी जपून दवरिल्ली आपली परंपरा. पुर्वजां सावन चलत आयिल्ली परंपरा आयज मेरेन उगे सांगे वाठारांत पळोवपाक मेळटा. उगे, सावडीमळ, पागमळ, बोमाड आनी देसायवाडो अशा 5 गांवांतल्यो सवायशीण बायलो वांगडा येवन हेमाड आनी सिद्धेश्वर देवस्थानाच्या तुळशी कडेन जोडी पेटयतात. ही जी प्रथा आसा आमच्या जाणटेल्यांनी आज्या पणज्यांनी करून दवरलेली आसा. हांव हेमाडदेव देवस्थानाचो गांवकार आसा. आमचे 7-8 गांवचे आमचे ही तुळशी विवाह चालू आसा. इतली वर्सां जाली आमकां पसून खबर ना. आमी जावचे पयलीं सावन ती प्रथा चालू आसली. हे पद्दतीन आमगेली ही तुळशी विवाह जाता. आमी हांगसान हेमाडदेव देवस्थानाची तुळशी हांगा विवाह करता. हांगसान आमी सिद्धेश्वर मंदिरा कडेन वयतले थंय तीच प्रथा तशीच आसा. आमगे जाणटेल्यांनी कशी दवरली आसा ते प्रमाणे आमी ती प्रथा आमी चालू दवरलेली आसा. फक्त गांवची न्हय तर गांवा भायले लोक लेगीत येवन तुळशी लग्नाक जोडी पेटोवपाक जाता. ज्या सवाशीण बायलांक दिवजां मेळना तांच्यांनी ह्या सुवातेर येवन आपली जोडी पेटोवची अशें गांवकारांचें म्हणणें. उमेदीन आनी एकवटान मेळून 5य गांव तुळशी लग्न व्हडा उमेदीन मनयतना दिसून येतात. श्री हेमाडदेव सिद्धेश्वर देवस्थानाक हांगा वार्षिक उर्मिवेच्या निमित्तान हांगा तुळशी विवाह आमगेलो धार्मीक विधी जाता वर्सान वर्स. हांगा बीन आनी आमगेल्या सिद्धेश्वर देवूळ आसा थंय बीन जाता. हांगा परंपरेनुसार जाता तेन्ना म्हणजे हांगा सुवासिनी बरी उमेदीन येवन हांगा जोडवे पेटोवन हांगा देवाक आमचे जोडी तुळशीक अर्पण करतात. तशेंच हांगा भावीक सगळे हांगा मोठे संख्येन उपस्थित येतात. आनी एक आमची पुनवेक करपाची तुळशीच्या विवाह पुनवेक करपाक कारण ते अशें की प्रत्येक घरान वार्षिक दिवाळेक हे आमचो घरान उत्सव तुळशी विवाह जाता तेन्ना हो मुद्दम आमी पुनवेक अशी विधी असो धरून शास्त्रानुसार म्हणटा तशें पुनवेकच करता. ह्या अर्थान ती घरान आसता म्हणून आमी हांगा पुनवेक असो वर्साचो असो तुळशी विवाह म्हणून करतात. तेन्ना हांगा सगळे भावीक हांगा मोठे संख्येन उपस्थित रावतात. हांगा कोणाक गांवचे तशेंच भायले कोणाक सुवासिनी येवपाक बंधन ना किंवा हांगा जोडवे पेटोवपाक सगळे उमेदीर सहभागी जातात. तेन्ना हांगा आमगेले अशे उत्सव जे आसात प्रत्येक कालो शिवरात्र जावं आनी कितें धार्मीक विधी सगळे आसा ते आमगे सगळे हांगा भावीक सगळे गांवचे 5 गांवचे लोक आसात ते उमेदीर हांगा देवस्थानाची बरी प्रथा आसा. फाटली पुर्वज सान हेमाडबारचें म्हणटा तें 70 धरून हे भाटी पर्यंत हें तेकलां. हो हेमाडदेव हो पयलीं एक हेमाड पंत म्हणून एक राजा आसलो आनी ताणें शंकराची भक्ती मेळून तो हेमाडदेव हें नांव मेळोवन घेतलें. आनी हेमाडदेवाची ह्या वाठारांत
खुबशे प्रोग्राम जातात कित्याक तर हे पुनमेक अमाशेक शिमगो हे सगळे प्रथा खूब वर्सां पासून चालू आसा जाणटेल्यान धरून आज पर्यंत. म्हाका वर्स 70 पूण म्हाजे भुरगेपणार धरून ही प्रथा अशीच चालू आसा. आनी ही हांगा ह्या देवस्थाना कडेन नवरात्रां, कोजागिरी पौर्णिमा, मागीर आतां जोडी पेटोवपाची हे अशी खूब जाणां प्रथा चालू आसा आनी जाणट्यां पर्यंत आयज पर्यंत आमचे कडेन ही चालू दवरल्या आमी. हांव आसा उग्या सांग्यार आनी तुळशी विवाह जो आसा हो संपन्न जाल्लो आसा खुबश्या जाग्यांनी. पूण उग्या ह्या गांवांक आतां 3 दिसां नंतर तुळशी विवाह जाल्ले नंतर 3 दिसां नंतर 5 गांवांचे ज्यो सुवासिनी ज्यो आसात त्यो एकत्र येवन हांगा तुळशी विवाह करतात, तुळशीची पुजा करतात. हांगा 2 देवस्थानां आसा, एक हेमाडदेव देवस्थान आसा आनी सिद्धेश्वर देवस्थान आसा. पयली ज्यो सवाशिणी आसात त्यो जोडपे हेमाडदेव देवस्थानाक वयतात, थंय तुळशी विवाह जातात, देवळाची प्रदक्षिणा घालतात. नंतर 50 मिटराचेर सिद्धेश्वर देवस्थान आसा, थंय 50 मिटर ती वात पेटून चलत येतात आनी परत एकदा सिद्धेश्वर देवळा कडेन तुळस आसा, थंय तुळशीचो विवाह तशेंच पुजा करतात आनी ती देवळाची प्रदक्षिणा काडटात. ही जी प्रथा आसा ही कितलेशेच वर्सां चलत येयल्ली आसा अशें हांगच्या गांवकारांचें म्हणणें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. मोरजे दर्यादेगेर गोरवांचो वावर वाडला. हे शिवाय पर्यटक गाडयो घेवन सरळ दर्यादेगेर येतात अशें चित्र खुबशे फावट पळोवपाक मेळटा. तशेंच परवानो घेवचे बगर दर्यादेगेर बॅट्स घालपाचे बेकायदेशीरपणां लेगीत हांगा जातात. राती उसरां मेरेन मोठ्या मोठ्यान म्युझिक सुरू आसता अशी थळाव्यांची कागाळ आसा. नमस्कार. आज आमी विठ्ठलदास वाडा मोरजी दर्यादेगेर आसात आनी दर्यादेगेर जर एक नजर मारली जाल्यार आमच्या लक्षात येता की काही पर्यटक जे थेट दुचाकी वाहनं आसा ती रेंवेत किनाऱ्यावर घेऊन आयिल्ले आसा, पार्किंग केल्ली आसा. ह्या वाठारांत पार्किंगची गैरसोय आसा आनी सरकार दर वेळा पर्यटन व्यवसाय वाडीस लावपा खातीर वेगवेगळे येवजणे राखता. सरकार आणि पर्यटन मंत्री दर वेळा सांगता की आम्ही पर्यटकांक बरे सुविधा दितले. जर आयज मोरजी, आशवे, मांद्रे, हरमल ह्या वाठारांत नजर मारली जाल्यार एखाद्या सायटीचेर जे आपले पर्यटक येतात तांचे खातीर पार्किंग व्यवस्था ना, चेंजिंग रूमची सोय ना, टॉयलेट ना, शौचालय ना. अशा स्थितीत पर्यटक येतात आणि तांची सोय ते थळावे आपले व्यावसायिक असतात ते व्यावसायिक हांगासर सोयी करतात आणि पर्यटकांक खुश करतात. प्रायव्हेट जागेत सॅग आसात, रेस्टॉरंट आसात, क्लब आसात, रिसॉर्ट आसात, तांणी तर शेकड्यांनी विचार कसल्याच प्रकारचे परवाना न घेता लाकडी पलंग टेपला घालून पर्यटकांक येवपा वचपाक भोंवपाक सुद्धा कदाचित वाट मेळची ना अशी स्थिती आसा. हाली मोरजी, आशवे, मांद्रे ह्या वाठारांत व्हडा प्रमाणात संगीताचे पार्ट्यो चालू असतात. 12 रात्रीचे 12 उपरांतय सुरू असतात. सोमारा बायणा दर्यावेळेर अनवळखी दादल्याची कूड सापडली. सोमारा सांजवेळा दर्यावेळेर वॉक करपी लोकांक ही कूड दिसली. मोरगांव पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत घटनाथळार येवन पुलिसांनी पंचनामो केलो. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा.
शिक्षिकेकडल्यान एका सान भुरग्याक मारपेट करपाचो प्रकार सांखळे एके शाळेंत घडला. हे विशीं संबंदीत भुरग्याच्या आवयन कागाळ करतकीच दिवचल पुलिशेन संबंदीत शिक्षिके आड गुन्यांव नोंद केलो. मजगतीं 7 ऑक्टोबराक सांखळे एका हायस्कुलान घडिल्ल्या अशाच एका प्रकरणांत संबंदीत शिक्षिकेक अटक केल्या. सोमारा सांखळे एका शाळेत भुरग्याक मारपेट केल्ल्याचे प्रकरण मुखार आयला. भुरगो पडलो अशें ताच्या पालकाक सांगून शिक्षिकेन आपल्याक साल्वार करपाचो यत्न केलो खरो, पूण त्या भुरग्याच्या आवयक जेन्ना आपलो भुरगो पडूं ना तर हो मारपेटाचो प्रकार आशिल्ल्याचें कळ्ळें तेन्ना तिणें दिवचल पुलिशेंत कागाळ नोंद केली. शिक्षिके आड पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला. जेन्ना म्हाका एक्चुअली सकाळी फुडें कॉल येयलो की तुजे चेडो पडला, टॉयलेटीक धांवता आसतना पडलो म्हणपा लागले. आनी म्हणलें पडला चड लागला रडटा म्हणपा लागले. म्हटल्यार व्हरोंक येवं, मागीर तेजे कडेन उलोवपाक दिलें तेंच्यांनी, व्हरपाक येवं काय म्हणून तर नाका म्हणपा लागलो. बरें तर म्हटलें हांव म्हणलें 10 सुमार येतलें तुका टिफीन घेवन येता म्हण सांगलें. हांव जेन्ना ताका टिफीन घेवन गेलें तो अभ्यास करतालो. म्हाका टिचरीन काय आनी काय उलोवंक ना. हांव उगी रावलें आनी येयलें घरा. जेन्ना देडाक ताका हांव हाडपाक गेलें, घरा येयल्या उपरांत हांवें ताका पयलें खंय आपटलो रे, तर तेजो दुखपाक लागलो, हात लागून रडपाक लागलो. म्हणटच हांवें म्हणलें अशें कित्याक रे, अशें कितें जालें काय म्हण विचारलें. तर म्हाका म्हणपाक लागलो आपूण जेन्ना टॉयलेटीन गेल्ले आमी 4-5 जाण, तेन्ना टॉयलेटीसून येताले आमकां टिचरीन मारलें म्हणपाक. आपल्याचेर खंय कानार अशें थापाड मारलें आनी आपली तकली तिणें दाखयली आपली, म्हणजे भिंतीची सायडीक कड आसता न्हू, ते कडाचेर आपूण आपटलो म्हण सांगलें. पूण म्हाजें सट कितें जालें, हांव म्हणटा टिचरीन म्हाका सांगला फोन करून की तो टॉयलेटीक वयतना आपटलो म्हणून, आनी हे असो भुरगो म्हाजो असो कित्याक सांगता. म्हणून हांवें कितें केलें, घरान कोण नासलें, आमी दनपारच्या टायमार हांव चेडो आनी चेडूच न्हू, मिस्टर एसर वाट पयलें आनी मागीर हांवें पुलीस कंप्लेंट केली. आतां कितें आहा तें पुलिसांनी इन्क्वायरी करची. सरकारी मुळाव्या शाळांमदीं राज्यांत आघाडीचे आशिल्ल्या दिवचल तालुक्यांतल्या एके शाळेंत एके शिक्षिके कडल्यानच सान पिरायेच्या भुरग्याक मारपेट करपाचो प्रकार घडला, तशी माहिती मुखार आयल्या. मजगती 8 ऑक्टोबराक सांखळेच हायस्कुलांत अशेंच घडिल्ले एका प्रकरणात दिवचल पुलिसांनी शिक्षिकेक अटक केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. सनबर्न अंजुना वागातोर शापोरा ह्या वाठारांत जातलो आनी रातचे 8 मेरेन सनबर्न बंद करचो अशी मागणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां करतलो अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन स्पश्ट केलें. तशेंच दक्षिण गोंयांत साधन सुविधा उपलब्ध आसात जाल्यार सनबर्न दक्षिण गोंयांत लेगीत करूं येता अशें लोबोचें म्हणणें. Sunburn should happen only in Anjuna Vagadar Shapura. I think ample place of comunidad and all local population, whoever is there, inconvenience jata. But जे आमचे businessmen are, local businessmen are, they benefit out of it. Right from a motorcycle pilot to rickshaw to a taxi wala or आमचं rent a car, rent a bike, धाकटुले शॉपकार, दुकान जे घालून कोण बसला भाजी विकता, कोण ऑमलेट रोस विकता, सगळे जाण बेनिफीट. न्यू इयरा दिसा फिजिबल सर, न्यू इयरा दिसा न्यू इयराक बसून गव्हर्मेंट जर एलाव करता जाल्यार इट शूड बी टायम कन्स्टेंट. म्हणजे सनबर्न स्टार्ट जालो 3 जाल्यार 8 बसून सोंपपाक जाय, उरलेल्यांक धंदो मेळपाक जाय. जे लोक एक्स्ट्रा येतले ते दुसरे सगळे शेकांनी, रेस्टॉरंटांनी आनी गेस्ट हावसांनी रावतले, पूण दुसरे रेस्टॉरंटांक गिरायक जातले. कित्याक त्या दिसा रेस्टॉरंटाचें गिरायक स्टार्ट जाता सांजचे 7 8 ते सकाळीं 5 बसून ते आपले रेस्टॉरंटान बसून आसता गेस्ट. ते सी द फायर वर्क्स दीस दॅट. सो सनबर्न शूड स्टॉप बाय 8 o'clock. हे आमची मागणी आसतली चीफ मिनिस्टराक, ते तेजें डिसिजन मागीर. लास्ट म्हणटा ते मोपा फिजिबल आहा, ते मोपा म्हणटा म्हणून. नो मोपा देर इज नो इन्फ्रास्ट्रक्चर. सगळी फ्लायटां कॅन्सील करची पडटली आनी एअरपोर्टाच्या मदेगात सनबर्न करचो पडटलो. म्हणजे कितें त्या दिसा फ्लायटां ना, अशें करता जाल्यार आमकां प्रॉब्लम ना. कोण आतां एअरपोर्टार वयता भायर वचपाक, एअरपोर्टारसून भायर सरता तेका येवंक जावचें ना न्हू, रोड एकूच आहा. करेक्ट. वयलो ब्रिज रेडी जावंक ना, ओव्हरहेड ब्रिज इज नॉट रेडी. सो देर कॅनॉट बी ट्रॅफिक ऑफ सनबर्न टुरिस्ट or locals going for sunburn over there and coming from there. So it can only happen in your side. Not our right, side. feasible. I am saying that feasible. They can go to even South Goa. Let the MLAs of South Goa welcome them and the panchayats. So we welcome sunburn in our constituency. So same way others should welcome and they should give them the infrastructure. Important is infrastructure.
लायटीचे काम करता आसतना लायनमॅन आनी इंजिनियरांनी बॉडी किट घालूनच काम करचें. ते घालिनासतना काम केलें आनी जर कितें बरें वायट घडलें जाल्यार ताका तेच जबाबदार आसतले म्हूण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयलो. हालीं तेंपार गोंयांत शॉक येवन वीज खात्याच्या लायनमॅनांक मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. ते फाटभुंयेर मंत्री ढवळीकार उलयतालो. जे शॉक येवपाच्या घडणुकांनी लायनमॅनाक मरण आयला तांचे चौकशीचो आदेश दिला. जो कोण दोशी आसतलो ताचेर कारवाय जातली अशें सांगतना मंत्री सुदीन ढवळीकारान लायनमॅन आनी इंजिनियरांक सल्लो दिला. तो म्हणल्यार हाचे फुडें बॉडी किट घालूनच तांणी काम करचें. लायनमॅन असिस्टंट लायनमॅन आमकां स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिल्या की जेन्ना कामार वता तेन्ना प्रत्येकान जे किट आसा बॉडी किट ते घालपाक जाय आनी ते कंपल्सरी आसा. नाजाल्यार ती जबाबदारी तांची आसतली. तांणी एक लक्षात दवरपाक जाय की अशें काम करता आसतना तांकांय घरा तांचे भाव भयणी रावता म्हणून हें लक्षात दवरपाक. तिसरी गोश्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इज जें काम ते करता आसतना जो करंट बंद करपाक जाय एसटी किंवा एसी तो बंद केल्या नंतर सादारण 15 मिनटां वयची पडटा आनी त्या नंतर तातूंतल्यान जो हें पास जावपाचो आसता तो 10 नंतर हें काम करपाक जाय. ताचीच एक हे म्हणटा आज ह्या खातीरूच सगळे कडेन जे मेजर प्रॉब्लेम जे आसा ते अंडरग्रावंड केबलिंगान चालू केल्ले आसा आनी ताका लागून कितलेशेच कमी प्रॉब्लेम. गोंयांत जायते कडेन अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम चालू आसा आनी फुडाराक खंय खंय अंडरग्रावंड केबलिंगाचो प्लॅन आसा ताची म्हायती मंत्री ढवळीकारान दिली. केबलिंग कुंकळी आनी पाटणे केपें ह्या भागात आसा. फावटी आमचें अंडरग्रावंड केबलिंग जें आसा तें पर्वरी आसतलें. उरिल्ले मतदारसंघात सावड्डें चालू करता आमी. त्या नंतर वाळपय आनी हांगा पर्य मतदारसंघात चालू करता आनी ताजें काम येता ते म्हयन्यात चालू. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मुरगांव वाठारांतले कांय धंदेकार वेपार परवानो करिनासतना फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं धंदो करता. वेळार वेपार परवानो करिना जाल्यार दुकानां सील करतले अशी शिटकावणी मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान दिल्या. मंगळारा मुरगांव पालिकेची सर्वसाधारण बसका जाली. ह्या बसके उपरांत नगराध्यक्ष उलयलो. आतां इतली वर्सां जालीं 15-20 वर्सां जालीं लोकांनी हावस टॅक्सूय भरूंक ना नाल्यार ट्रेड लायसनूय काडूंक ना. आमकां ते धंदे करता म्हणून आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना. पूण ते धंदे करता ते ट्रेड लायसन आनी हावस टॅक्स हे पयशे भरपाकूच जाय. आमकां तुमी फोर्स करनाका बा तुमकां आमकां त्रास करपाक. आमकां कोणाक त्रास करपाचें ना. आमकां जाय आमचो रेवेन्यू येवपाक जाय. आमच्या कामगारांक तेंचो पगार टायम टू टायम मेळपाक जाय. पूण थोड्यांक आतां आमी ऑलरेडी नोटीस धाडल्या. थोड्यांक धाडपाचें आहा. ते नोटीस धाडच्या पयलीं तुमी म्युन्सिपालिटीन या. तुमचो कितें आहा तो एमावंट पे करा. आमकां तुमी फोर्स करनाका. पळय आमी सांगलां कोणाकूच आमी चान्स दिवपाना सिलींग करनासतना. आमी जे आमकां दिसता बा ह्या मनशान पयशे भरूंक ना ह्या कंपनीन पयशे भरूंक ना प्रत्येक ऑफिसीस प्रत्येक शॉप सील जातलें. हें एक आव्हान आसा सगळ्या लोकांक वास्कोकारां खातीर. तेंच्यांनी येवन तेंचे पयशे तेंच्यांनी भरचे. तेंच्यांनी धंदो तेंचो चालू दवरचो. आमकां प्रॉब्लेम कांय ना. पूण इतलेंच हांव सांगता आमच्या मदीं आमी म्युन्सिपालिटीच्या स्टाफाच्या मदीं आमी फोन पडटा. आमी स्टाफाकूय सांगलां स्ट्रिक्टली सीलिंग करपाचें. कोणाक हें करपाचें ना. तो कोणाचोय फ्रेंड आसूं न्ही कोणाचोय मनीस आसूं न्ही. सीलिंग हें जावपाकूच जाय जो पेमेंट करना तेका. टी टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for a chari paneer, B for butter paneer.